म्हाका खबर आसा आमी म्हणटा की खेळांतल्यान फक्त फिजिकल स्ट्रेंथ क्रिएट जायना तर मेंटल स्ट्रेंथ सुद्दां क्रिएट जाता. हांवें कित्याक सांगता, इट इज एन मोस्ट इम्पॉर्टंट मेंटल स्ट्रेंथ क्रिएट जावप. जाल्यार सातत्यान आमी पळयता की भुरगीं आज म्हणजे प्रत्येक गजालीक भिता, बट हे भिवपाक जायना. म्हणून तर आमी तांकां मेंटल स्ट्रेंथ जर क्रिएट करतले आसत जाल्यार अशा पद्दतीच्या कॉम्पिटिशनान तेंच्यांनी भाग घेवप गरजेचें आसा. तेंच्या मदीं कॉन्फिडन्स हो क्रिएट जावपाक जाय, तांच्यो स्किल्स ह्यो वाडपाक जाय, इन्क्लुडींग देयर लिडरशीप क्वॉलिटीज आनी तेंचो सोशल अवेरनेस जो आसा हो वाडप गरजेचें आसा. ह्यो पॉझिटिव्ह गजाली जर तेंच्या मदीं आमी हाडल्यो जाल्यार तेंची लायफस्टायल जी आसा ही चेंज जावपाक शकता. आज सातत्यात आमी पळयता की मोर दॅन 50% भुरग्यांची लायफस्टायल ही फक्त तुमी जर पळयशात जाल्यार इट इज अ मोबायल आनी मोबायला वयली गेम. हेज्या व्यतिरिक्त तांकां कांयच खबर ना. ते चडशे जाण ग्रावंडार खेळपाक पळयना आनी म्हणून तर गोंयांत जवळपास डायबिटीजचें प्रमाण जे वाडपाक लागलेलें आसा, इट इज एन मोर दॅन 125% डायबिटीज गोंयांत वाडपाक लागलेले आसा. तेजो इन लॉंग रन परिणाम म्हणून हांवें म्हटलें खेळप हे इट इज नॉट ओन्ली फॉर द मेडल मेळोवपा खातीर न्ही, स्वताची फिटनेस उरपा खातीर खेळप गरजेचें आसा. इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हेड ऑफ द एसोसिएशन. मॅक्झिमम पार्टिसिपेशन कशें जातलें हें जर तुमी पळयलें आसत जाल्यारूच तें पॉसिबल आसा. म्हणून म्हजें सातत्यात म्हणणें आहा तुमकां की आमकां फीट इंडिया ही कॅम्पेन आमी राबयता आसतना फीट गोवा हे करपा खातीर तुमी जे आसा हे मॅक्झिमम लोक जे आसा खूब मोठ्या प्रमाणात तुमी पार्टिसिपेट जावपाक शकता.